तर पुलीस येयले आनी आतां आमी काम आडयलां, तेच्यो गाडयो आडयल्यो हाय. तर तेणी आमकां आतां प्रॉमीस केलां कॉन्ट्रॅक्टर्सान आमी आनी ते फुडें काम सगळें आमचें सगळें जालें बगर तें काम करचें नाय म्हणून. हांव ल्हान आसतना शेत रोयतालो, दोन शेत रोयता, दोनूय शेत आमची पाड जाल्लें. आमी कोणाक कितेंच सांगो ना आनी शेतां येवंक मेळो ना आमकां. हें तूं शेत रोयता अशें सांगो ना आमकां, भितर लेवर करता तेवूय सांगो ना. हें कशें करून रातचें काम करता येवन सकाळीं आठांक रावताय, सकाळीं केन्ना 7क स्टार्ट जाता गाडी देंवता. आयज देंवन न्ही एक गाडी. एक सांगूंक सोदता की आज जे कितें प्रोजेक्ट्स जे चल्लेले आसा लोकांक खऱ्यांनी तेंच्यांनी कन्सिडरेशन घेतले, लोकांक तेंच्यांनी मेळून लोकांच्या वांगडा बसून तेंच्यांनी खऱ्यांनी डिस्कस केला हेजेर म्हाका मात्तूय विश्वास लागना. पूण आतां आमी जे ट्रक बीन धरलेले आसा जावं वॉटर टँकर आसा तेंचे कडेन एकट्या कडेन सुद्दां लायसन ना, इवन शेवाळ्या कडेन लायसन ना. समज ते फाल्यां सकाळीं हांगा कोणा एक्सिडंट जाता आमी कोणा सोदपाचें? एक्चुली आमी जे हांगा एकट्यान जाल्यात हो जो हायवे प्रोजेक्ट आसा तो लोकांक सगळ्यांक त्रास करून लोकांची शेतां इलिगली ट्रेसपास करून शेतां जी रोयिल्लीं तातूंत माती घालून हें करतात, हें सामकें आमी कशेंच आयच्यान अलाव करपाना. सगळे लोक मेळून आसात. पयली गजाल म्हणटा ती हायवे गांवांतल्यान वचप हेंच पयली डिजायन कंप्लिटली रॉंग. ह्या हायवेक फकत आगशी गोवा वेल्ल्या 10 सुमार अशी क्रॉसिंग्स आसात जे रस्ते ट्रेडिशनल जे लोक शेतां रोवपा, दर्यादेगेर वचून नुस्तें धरपा, दर्यादेगेर वचपा जे आमचे रस्ते आशिल्ले ते रस्ते क्रॉस करून हो हायवे वता. असो हो हायवे कंप्लिटली इल्लिगल आनी हे फोर्सान एकदम घाईत बांदून सोदतात. एक सुद्दां परमिशन ना. हांगा फाटल्यान आमचे जे तुमकां दिश्टी पडटा रेडीमिक्स प्लांट घालतात ताका सुद्दां एक सुद्दां परमिशन ना. हांगची सगळ्यो गाडयो ज्यो चलतात ताका एक सुद्दां लायसन्स ना, एक सुद्दां डॉक्युमेंट ना. आनी ह्या भशेन हें जे फोर्सान जे हें काम चालू आसा हाका कायद्याचो कांयच सपोर्ट ना आनी ताका लागून लोक सगळो एकट्यान जाला हो हायवे आमी आडायतले. आतां सद्या पुलिसेन येवन तांकां समजायलां कॉन्ट्रॅक्टराक की लोकांक तुमी पयलीं एक्सप्लेन करा तुमचो प्रोजेक्ट कितें, लोक कशे हो रस्तो क्रॉस करतले, 40 मीटर जातकीर शेतकार रस्तो क्रॉस कशे करतले, उदक खंयच्यान वतलें. आनी हे सगळे ज्यो लोकांचे जे क्वेश्चन्स आसात ते तुमी ग्रामसभेत पयलीं उत्तर दियात, आन्सर करात आनी मागीर काम सुरू करात. आनी कॉन्ट्रॅक्टरान मान्य केलां. ग्रामसभा लोकांचे भितर कॉन्ट्रॅक्टर आनी पंचायत गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज PWD आसपाक जाय. ते PWD आसतली आनी कॉन्ट्रॅक्टर एक्सप्लेन करपा आसतलो डिजायन कसो आसा, कशे लोकांक वाटी सोडल्या, उदकाक कशी वाट सोडल्या, लोकांची शेतां कशे राखतले हें ते आमी आमकां कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान आनी PWD कडल्यान आमकां समजून घेवपाक जाय.